Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Again, joint raid has been held with the captain of ports and the information which we received from the sources and the captain of ports. Again, we held a raid over here at Naibag Poraskade, and total altogether 31 boats that our entire boat was it is not in the river, it is bank of the river side in सगळं वयर काढलेले आसा. टोटल 31 आसा. ती व्हेरिफिकेशन कॅप्टन ऑफ पोर्ट चालू आसा तेंगेले, and whether it is registered or not, it is there they under तेच्या प्रोविजना प्रमाणे ते व्हेरीफाय करतले. नाव entire boats has been handed over to us for the guard, and according to that आम्ही हांगा पुलीस लायता. आज परतून आम्ही जशें सांगलेले फाटी आम्ही खरेंच कारवाई करतले. जे खरेंच हांगा इल्लीगल आसा पळोवपाक तशें कांय ना, कित्याक आमी आज आमची कॅप्टन ऑफ पोर्टाची बोट घेवन आयिल्ले आसा हांगर. जर उदकान जर भोंवत जाल्यार थंय आमकां बोटी गावूंक ना उदकान, तेन्ना आमी पळोवंक गेल्यार सगळे वयर काडलेले आसा. आतां वयर काडलेलो आसा तेका लागून आमी ह्या जाग्यार आतां 31 व्हडयो धरल्या, 31 व्हडयो धरल्या हांगर आतां. आनी त्या व्हडयांक कितले जाणांक नंबर आसा, रजिस्ट्रेशन पेपर आसा ते चॅक करपाक लागून आमी कारवाई केल्या. तो पर्यंत आमी आज ह्या पुलीस सांगले तांकां हँडओवर करतले, आणि ज्यांच्या कडेन कोणा कडेन पेपर आसा तेंच्यांनी दाखोवचे आणि बरोबर पोर्ट्स ॲक्टा प्रमाणे आमी कारवाई करून सोडटले.